रायबंदरा बस आणि स्कूटरीच्या ॲक्सिडेंटात एकलो आगताक गेलो। सोपला तो कृष्णा नाईक, फोण्या आडपय रावपी 55 वर्सांचो कृष्णा खंय पणजेच्यान फोण्या वतालो। स्पीड ब्रेकराची कल्पना नाशिल्ल्यान ताची गाडी उसळ्ळी आनी कंट्रोल वचून खंय बशीक आदळ्ळो। बस फोण्याच्यान पणजे येताली। तो स्लीप जाल्लो एकटो आशिल्लो काय दोग जाण आशिल्ले? एकटो चोट लागला जालो चड स्पीड आशिल्लो चड स्पीड आतां एक कॉल येयलो की एक्सिडेंट जाला म्हणून हांगा रिपोर्ट जाला म्हणून एट अबाउट 3:40 आनी आमी हांगा येयले तो एकलो इंजर्ड जाल्लो तितल्यान 108 ऑलरेडी हांगा पावलेली 108 ताका काडलो आमी शिफ्ट केलो। आतां ही बस रायबंदराच्यान पणजे येताली आनी तो मोटरसायकलिस्ट हांगा पणजेच्यान रायबंदर सायडीन वयतालो ऑपोजीट डायरेक्शन हो स्पीड ब्रेकर आहा स्पीड ब्रेकर काडून हांगा एक्सिडेंट हांगा जाला। तो जितो आसा काय मेलो ताका शिफ्ट केला 108 शिफ्ट केला ताका पंचनामा चालू आहा। एक एजंट आणि बाकीच्या 13 जाणांबरोबर वैष्णव देवीक गेल्ले कडेन बेपत्ता जाल्लो सांगेचो उमेश नाईक निमणे बुधवारा घरा पावलो। बुधवारा सांजे तो कुडचड्या रेल्वे स्टेशनार देवलो तेन्ना ताका पायलटान वळखलो। सध्या उमेश हॉस्पिसियोत आसा। ताच्या हाता पांयाक घावे जाल्यात। ताच्या बरोबरच्यानय खंय ताका वैष्णव देवीच्या दर्शनाक वयर व्हेलोच ना, ताका सांडून गेले। ही उमेशाची वैष्णव देवीची स्टोरी। होच तो वैष्णव देवीक गेल्ले कडेन बेपत्ता जाल्लो कुडचडेचो उमेश नाईक। बुधवारा सांजे तो कुडचड्या रेल्वे स्टेशनार देवलो। थंयच्या पायलटान ताका घरा हाडलो। सध्या तो हॉस्पिसियोत आसा। विचारल्यार तो तुटक म्हायती दिता। वैष्णवी गेलो मरे वैष्णवी सकून ते आमी म्हाका 3 जाणां ते आमी 14 जाण गेल्ले 14 जाण म्हाका एकट्याकय सोडले आनी ते हेडल्यान ते भोंवले आनी वयर गेले। म्हाका कांय खबर ना, म्हाका कांयच सांगना बीन मागीर हांव ते वयतकीर मागीर तांकां सोदूंक लागले हेवटल्यान तेवटल्यान म्हाका खंयच मेळना ते। ताका खंय थंयच्या पुलिसांनी खाणा जेवणाची व्यवस्था करून बस आणि ट्रेनीची तिकेट काढून धाडलो। चवथी दिसा मागीर हांव कटरा गेलो पुलीस स्टेशनाक गेलो सर म्हळ्यार अशें आहा पयशे ना तर तिकडे वचपाक गोंयाक लागलो ना म्हणलें। मागीर तेणें म्हाका इल्लें जेवण दिलें आनी 2 जाण पुलिसांनी म्हाका ते 200 रुपया दिले 200 रुपया दिले आनी म्हाका व्हरोन बशीर बसयलो। कोणाक कांय दिनाका म्हणूंक लागलो बशी करची बीन पूण मागीर हें करता म्हणूंक लागलो। मागीर करून मागीर ते बोवाळ मारलो पुलीस बी आहा ते दुसरे आहा ते ड्रायव्हर बी केलो। मागीर येयलो आनी आयले पुलीस हितून बोलो रेल्वे स्टेशनार बोलो जम्मू बोलो जम्मू बसतकीर जम्मू लोकांनी म्हाका कितें सांगलें हांगा हेवटल्यान गाडी तेवटल्यान गाडी तेवटल्यान गाडी हेवटल्यान गाडी म्हणून म्हाका डॉजींग करीत रावले। म्हाज्या आंगार कॉपरी ना कांय ना फक्त एक पॅन्ट आहा आनी एक टी शर्ट आहा। मात ताच्या आंगाक घावे कशे जाले काय विचारल्यार ताका खंय नक्की खबर ना। आनी पांयां बी केश कोणी जालें पांयां बी कितें जालें म्हणून तें कळना म्हाका सोदता आसतना जालें काय कितें आनी हॉस्पिटलान कशें येयलो तो हॉस्पिटल लागीं ना आसा कटरा सकयल म्हणल्यार आतां सगळें हें करचें पडटा वयर वैष्णोदेवी पावलोच ना न्हू म्हाका तेंचे कडेन म्हाजें हें बी कार्ड तेंचे कडेन उरलें हेजें आमगेलें वळखपत्र म्हूण तें काडटा तें थंय येयलो तरी आसतना येयलो सावड्ड्या देवलो मागीर आयलें आनी चलत येयलो स्टेशना वयल्यान ते शंकर म्हणटा आमगे पायलट आहलो काका मागेलो दिसता तोच मेळ्ळो ताका आपयलो काका म्हळें म्हाका व्हर। उमेशाचें कितें तरी बरें वायट जालां म्हूण ताची फामील हुस्क्यात आशिल्ली। उमेश असो एकोडो उरलो कसो
ताचे पयशे आनी सामान खंय गेलें, कोणे काडले, ताचे आंगार घावे जखमो जाल्यो कश्यो हे गजालींच्यो नेमको जापो मेळनात. 9 जुलयाक बेपत्ता जाल्लो आनी 1-2 दिसात पुलिसां मेरेन पावलो जाल्यार ताका वैष्णव देवीच्यान परत गोंयांत पावंक 9 दीस कशे लागले हाच्यो जापो मेळनात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेवया एक ब्रेक.